केंद्रीय उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष सिद्धांत दास हांनी जो अहवाल दिल्लेलो आसा सर्वोच्च न्यायालयासमोर तो अहवाल 21 तारखेक सादर केलेलो आसा आणि तितून महत्वाच्यो बाबी ज्यो आसा त्यो अधोरेखित जाल्लेल्यो आसा। तातून तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा की पयल्या टप्प्यान गोंयांक व्याघ्र राखीव क्षेत्र जेन्ना दितले तेन्ना नेत्रावळी, खोतीगांव, महावीर अभयारण्य आणि महावीर राष्ट्रीय उद्यान हांचो आस्पाव जावपाक जाय म्हणून, आणि मागे दुसऱ्या टप्प्यान म्हादय अभयारण्य आणि हेर वाठार जो ह्या व्याघ्र राखीव क्षेत्रांत आस्पावतलो तो आस्पावतना पयली हे जे थळावे लोक आसा त्या थळाव्या लोकां कडेन विचार विनिमय करून तांकां विश्वासान घेवन एकंदर म्हादयचो वाठार जो आसा तो वाठार व्याघ्र राखीव क्षेत्रांत समाविष्ट करपाक जाय अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा। आता हो विषय जो आसा हो सर्वोच्च न्यायालयासमोर डिसेंबर म्हयन्यान हेचेर सुनावणी जातली तेन्ना तो चर्चेक येतालो आणि मागीर सर्वोच्च न्यायालय हाचेर अंतिम निवाडो जो आसा तो दितले। खरें म्हळ्यार गोंयांत वाघांचें अस्तित्व जे आसा हे हाच्या पयलीं म्हादय अभयारण्यान आसा हे परते परते अधोरेखित जाल्लेले आसा। 2009 ते 2019 ह्या 10 वर्सांच्या कालखंडान आमी पळयल्यार लक्षांत येता की 70 वाठारांत एकूण 5 वाघ जे आसा तेंची हत्या जाल्लेली आसा। तेतून 2 जे आसा ते पेटे आसात, एक जो आसा तो निम्न प्रौढ वाघ आसा आणि एक वाघीण आणि एक वाघ अशे एकूण 5 वाघांची हत्या जी आसा ही म्हादय वाठारांत जाल्ल्याचे स्पष्ट जाल्लेले आसा। ह्या सगळ्या गजालीचो प्रतिबिंब जे आसा ते ह्या आमकां अहवालान खंयच दिसना। आमी एक गजाल मतीन धरपाक जाय की गोंयचें अस्तित्व आणि म्हादय न्हंयचें अस्तित्व जर आमकां राखपाक जाय जाल्यार म्हादय व्याघ्र राखीव क्षेत्र जें आसा हें गोंया खातीर गरजेचें आसा। आनी आमकां खात्री आसा की भारताचें सर्वोच्च न्यायालय जें आसा ते ह्या संदर्भान आमकां निर्शावणी करचें ना।